10 वर्सां हांवें कॉलेक्टा आनी आई बापा कोण ना. एक्चुअली तेका चलपाक एका प्रॉब्लेम जाला. कितलोय जरी अपंग असलो जाल्यार स्वताचो निर्वाह हे करपाक शकता. 35 वर्सां जाली जाल्यार तेन्नाच्या वळखात तेका हांव. कॉलेक्टा आनी आई बापा कोण ना आनी हें जाता 24 वर्सां हें जाता. मागीर हें जाय घेवन बसता हांव मागीर. हो राजेश फुलकार चलपाक शकना पूण हातार हात धरून बसप ताका मानवना. हात पसरप तर नाच ना. बोरये साईबाबाच्या देवळा भायर तो फुलां विकता. हांव कितलीं वर्सां जालीं फक्त तेजे कडल्यान फुलां घेतात आनी आमगे शिरोडे वाड्याचे लोक कोणीय कसलें फंक्शन जालें तेजे कडल्यान मुद्दम फंक्शन घेता. ल्हानपणांतच आवय बापूय सोंपले. राजेशाचो भाव मुकेश ताका सकाळचो देवळा लागीं पावयता, सांजचो हाडटा. ताका फुलां हाडून दिवकय ताचो हातभार. भाव ते गेलो हाडटा व्हरता. धाकटो भाव आसा ते गेलो तो हाडटा व्हरता. तो आतां जवळ जवळ एक 33 वर्सां जालीं हेतून हांव बिजनेसा आनी पयलू तो असो नाशिल्लो. फुलां बीन कितें आहा ती हांवच घेवन येता आनी हाडपा व्हरपा हांवच हें करता तेका. आतां तो आपल्याल्या पांयाचेर उबो आहा आनी कोण भीक मागता कितें आसता ते चडशे भायलेच लोक आसता. गोंयचे जाय चड आसात ना. तोंडाची बीन आमीच पळयता. म्हणजे मिसेस आहात न्ही पयलीं हांव आनी तो रांदून दितालो दोगां. देवळा लागसर हातपाय आशिल्ले कांय जाण भीक मागून जगतात. मात राजेशाचो निर्धार स्वयंपूर्णतेचो. जशें तुमचे कडेन आसा तातूंत तुमी वागचे, तातूंत तुमी समाधानी रावचे. कितलोय जरी अपंग असलो जाल्यार स्वताचो निर्वाह हे करपाक शकता. दीस इज द बेस्ट एग्जाम्पल हें साईबाबानूच आमच्या मुखार हांगा दवरलेलें आसा. आमचे सीएम सदांच सांगता स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून. हो राजेश सारको मनीस हे स्वयंपूर्ण गोंयाचे खरे एक वांटेकरी, खरे एक मानकरी जावन आसात. परिस्थिती पेड्ड्यार, दिव्यांग, मात राजेशाची जिद्द तोखणाय करपा सारकी. हे राजेशाले म्हणल्यार ताका पांयान म्हणल्यार चलपाक जायना आनी तो कसो चलता तो तुमी पयलो आसतलो. आनी तरी आसतना तो आपलो वेवसाय करून आपल्या पोटा पाणयेचें पळयता. बोरयेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.